सर्वांकांय नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सीए साधक आईच्या सिरीजाक सर्वांकांय हांव स्वागत करता. सीए साधक म्हणजे ह्या वाहिनीतून प्रसार जावतसले एक विशेष कार्यक्रम. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करतसले सीए अंतिम परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन साधन केलेले तसे साधकांक आपण तांगेले एक जर्नी विमर्श करचे ह्या कार्यक्रमाचे उद्देश. आजी तशी मे 2025 सीए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन साधन केलेले एक साधक सीए आदित्य नायक तांणी आजी आमगेलोटो आमगे स्टुडियोक आयलेंती तांगेले एक जर्नी ಬಗ್ಗೆ उल्लोचाक. सीए आदित्य तुमका हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तशी कंग्रॅच्युलेशन्स. हांगेले एक किरुपरिचय दिवचे इष्ट पावता. हांनी सीए आदित्य नायक हांनी मूलतः शृंगेरीचे. हांगेल आलू बजे वेंकटेश नायक हांनी व्यापार कोर्न आसूचे. हांगेल अम्मा दिव्या नायक हांनी होम मेकर. हांगेल बाऊ प्रसाद नायक हांनी नोकिया बँगलोर हांग वर्क करता सदी. हांगेल स्कूल जेसी स्कूल शृंगेरी हांग दोकोन हांनी स्कूलिंग कंप्लीट केलेलं आस. तशी पदवी पूर्ण शिक्षण अमृता भारती कॉलेज हेब्री हांग केलेलं आस. तशीची पदवी शिक्षण बीकॉम हांनी एमजीएम कॉलेज उडुपी हांग केलेलं आस. हांगेले आर्टिकलशिप हांनी नायक अँड असोसिएट्स उडुपी हांगा सीए नरसिंह नायक हांगेल मार्गदर्शनांतू केलेलं आस. हांगेल हवी आस म्हणल्यारी गिटार आणि तबला वादन. आदित्य तुमका वन्स अगेन वेलकम टू आवर स्टुडिओ अँड कंग्रॅच्युलेशन्स. आता हांव तुमका निमूज कसं म्हणल्यारी आता तुम्ही सीए आदित्य नायक. सो कशी फील जातस तुमका त्या प्रिफिक्स मेळ्ळा तुमकां? होय, प्रथम जावन हांव आमगेले कुलदेव आमगेले रामनाथी आणि ग्रामदेवते शृंगेरी शारदांबे आणि आमगेले इष्टदेव वेंकटरमण तांकां उडगास करताची पळयतले पुरा जाणांकय नमस्कार. ते रिजल्टाचे एक फिलींग म्हूण सांगल्यारी एक मस्त एक प्राऊड मोमेंट आमकां. आतां तूं म्हाका निमगेल्यारी आर यू व्हेरी व्हेरी हॅपी म्हूण निमगेल्यारी व्हेरी व्हेरी हॅपी ना, सिक्कापट्टे खुशी म्हूण ना, बट सिक्कापट्टे सॅटिस्फॅक्शन 100% सॅटिस्फॅक्शन आणि एक प्राऊड मोमेंट. आणि जनान आमकां दिवचे रेस्पेक्ट म्हळ्यार आमी सीए जाल्ले म्हूण सांगून घेतिल्ले ते जाणा त्या जनान दिला रेस्पेक्ट आमकां व्हड म्हूण हांव दिसता. तेंचे एक सन्मान. ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಸಿಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ त्याक बिग डे म्हणून म्हणत आमगे पास म्हणून डिक्लेअर जाला लायक दीस. तशीची तुमका हे सीए करका म्हणून केदन दिसले, हे जर्नी केदन स्टार्ट केलं तुम्ही? लाँग बॅक 2017 ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलेले. खंयचे मैन म्हूण करेक्ट उडगासना, बट 2017 एंडाक तशें स्टार्ट केलेले. 8-9 इयर्स जाल्ले. तेदन कोरका म्हूण थॉट येयलेले कशी म्हूण सांगल्यार आमकां मेन जावन आमगेलेंतू सीए सीएस सीएमए एमबीए हेंचे कोरका अंतू खंयचे ऑप्शन लायक आमी खंयचे कोरेत म्हूण पळयल्यार सीए कोरेत बेस्ट असो ऑप्शन म्हूण दिसलें. आनी म्हगे अण्णूय तेदन सीए करताशिल्ले, भरत नायक तोय करताशिल्लो. तशें तें एक थॉट तें देखून सीए कोरेत पळया म्हूण एक ट्राय करचें स्टार्ट केलें. आता सीए म्हणजे एक लॉंग जर्नी. सो एक मिनिमम एक 5 वर्ष घेवत तसले एक जर्नी है. सो हे एक लॉंग जर्नींतू आमकां एक कॉन्स्टंट जावन एक मोटिवेशन दिवच्याक एक चियर करूक एक चियर लीडर म्हणून आसता. करेक्ट. सो तुमकां ते कोण आशिल्ले? चियर लीडर म्हूण सांगल्यारी तूं बरें सांगचें म्हणजे जाल्यार म्हाका हांवच एक चियर लीडर. मल्टिपल फेल्युअर आसना म्हळ्यार तेदन आमी फेल जावचे पास जावचे ह्या पुरो आसतना तेंचे आमकां एक चियर लीडर. आनी एक चियर लीडर म्हळ्यार म्हगेलो अण्णा भरत नायक म्हणून तो केलो सजेशन दिता आशिल्लो, तो एक चियर लीडर. आनी आमकां केलो जन स्वल्प नेगेटीव थॉट्स दितात तेदन म्हळ्यार स्वल्प जाता आसा आनी की जाता ना तशी अशी म्हणून उलयताले आसता ती तांणीय एक आमकां चियर लीडर. म्हळ्यार आमी ते कशी घेवेत म्हूण सांगल्यार आमी दोन हे आसता ऑप्शन आसता. कोणेय आमकां जाय न्ही तशी अशी स्वल्प थॉट्स दिता आसता तेदन एक रिएक्ट कोरयता ना म्हूण सांगल्यार आमी रेस्पॉन्ड कोरयता. रेस्पॉन्ड कशें करचें म्हूण सांगल्यार आमी पास करून दाखोवचें. नातल्यार आमगेले कसं न्ही अचिवमेंट गोल्स आसा ते आमी तांकां कोरून दाखोवचें. आमी नुसतं उलोवन पाड जावचे किंता आमगेलें कसन काम आसा तें कोरून आमी तांकां रेस्पॉन्ड करचें म्हूण लायक. सो आनी पुरा एक आमकां चियर लीडर जाता ती. सो कसं नसल्यार आमी पॉझिटिव्ह जावन कसं मुखार सुख वय करचें लायक. आणि ह्या जर्नींतू तुमकां केदां पुणे क्विट कोरया म्हणून दिसला की और हे कोर्स मिजेन जायत वे हांव वयर घालान वे म्हणून एक तसं लायक सेल्फ डाऊट जो आयला की तुमकां आयला जाल्यार कशी ओवरकम केली तुम्ही? सेल्फ डाऊट म्हूण सांगल्यार लास्ट रिजल्ट पळोवचे ते आसना तें सक्सेसफूल म्हूण एक येता रिजल्टांत.
ते पडोच ते सेल्फ डाऊट हे जत्त की ना की म्हणजे एक सेल्फ डाऊट असता आणि हांव सांगता एक 80-90% जनाक हे सेल्फ डाऊट असून आसता आमगेर जत्त की ना की CA जाल मागीर एक नेक्स्ट कसन करचें थंय कसन जत्त की ना की म्हणून बट आय थिंक ते सेल्फ डाऊट असल्यारी लायक म्हूण सांगलें तेंच आमकां वजूच्या बसच्याक एक मोटिवेशन दिता सेल्फ डाऊट असल्यार हो जत्त की ना की बसया वजूच्या बसया म्हूण दिसता तशें म्हणून तेव्हाय आमी पॉझिटिव्ह जावन घेवयत सेल्फ डाऊट. आणि तुमगे लायक प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी कशी त्या शेड्यूल तुम्ही कशी एक घालून आशिल्लें ती डे ब्रेकअप कशें आशिल्लें तुमगेलें अजितान हां एक कसन म्हूण सांगल्यार डिस्क्लेमर आतां मस्त जन आमकां येवन आनी सांगता आसता ती एक स्ट्रॅटजी आनीक लोक येवन तूं तशें केल्यार पास जाता अशें केल्यार ते पुरो सांगता आसता ती कोणाकय आमी डिसरेस्पेक्ट करचे ना आमी पुरा जाणाले घेवका पुरा जाणाले घेवन आमकां खंयचे आमगेल स्टडीजाक खंयचे अप्लाय करचे जाता ते आमी अप्लाय करयत तुमगेल वजूच नमून दुसरे तुगेल दुसरें आसता सो आमी खंयचे पुरा जाणांना आयकून ओके हें केल्यार मुगेले पास जावचे चान्सस आसा म्हूण तें आमी अप्लाय करयता मुगेल एक ग्रूप बाकी आशिल्ले मेन तूं सो 4 months म्हाका लीव आशिल्लें जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आनी एप्रील सो हांव कशें डिवायड केलें म्हण सांगल्यार फस्ट रिडिंगाक 2 म्हयनो सो 3 सब्जेक्ट आशिल्ले 2 म्हयने म्हूण सांगल्यार 20 days ईच ते फस्ट रिडींग जाल्लें ते जाले नंतर मार्चांत रिविजन 1 ते जाले नंतर एक 15 days रिविजन 2 ते जाले नंतर वापस आनी 15 days कशी एग्जाम लागी येयले एग्जाम प्रिपरेशन थंय दोन स्टार्ट जाता तशी आमी ब्रेकअप कोन्न घेवन फस्ट टायम वजितान आमी 20 days घेतले एक सब्जेक्टाक रिविजन 1 करतना 10 days पावता आनी पावका 10 days रिविजन जायना म्हूण सांगलें जायना नेक्स्ट अनेक पाटी रिविजन करतना ताजे 50% म्हणजे 5 days अशी मुगेलें स्ट्रॅटेजी आशिल्लें 4 monthsक आनी स्ट्रॅटेजी सांगची म्हूण सांगल्यार एक खंयचे कोर्साकय एप्लाय जाता बरी CA CS म्हूण न्ही खंयचे प्रोफेशनल कोर्स जाता एक मॅक्झिमम रिविजन ते तुका गोतस कशी म्हणून एक पाटी वचून आमी एग्जाम बरयता म्हूण सांगल्यार जायना ते तशें म्हणून आमी कितले रिविजन करता ती तितले लायक एक पाटी रिविजन केल्यार एक पाटी करचें जाता आमच्यान पॉसिबल 2 पाटी करचें जाल्यार भारी लायक आमी रिविजन कर न्ही एग्जाम आमगेले रिविजन घेता कशी मल्टिपल अटेम्प्ट्स सो रिविजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आनी एक आमगेले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सकट मार्क कोन्न दवरचे तें कर न्ही म्हूण जाल्यार ओवरऑल आमगेर कितले की 500 की 600 क्वेश्चन्स आसतात ते पुरो आमकां कोपास पळयता बसचें जायना सो एक चॅप्टरान 50 क्वेश्चन्स आसा म्हूण सांगल्यार एवरेज 50 क्वेश्चन्सांत हांव फस्ट टायम रिडींग करतना एक 15 क्वेश्चन्स डिलीट वजूच पुरो वजूक हांव फस्ट टायम सॉल्व करतना पुरो करचें एक 15 क्वेश्चन्स इजी आशिल्ले रिपिटेड क्वेश्चन्स ते पुरो डिलीट करचे वापस रिविजन 1 करतना एक इतले क्वेश्चन्स वापस डिलीट करता अल्टिमेटली आमगेले एक चॅप्टरान 10 नातल्यार 15 क्वेश्चन मात्र वर्क आमगेले तें तितलें मात्र नेक्स्ट लास्ट डेक आमी दवन घेतल्यार लायक जाता तें हेल्प जाता तें एक तशेंच दोन्ही स्ट्रॅटेजी निगेले सो आमी आमगेल कोर स्ट्रेंथ वीकनेस कसा म्हणून कोण ताजे वयर आमी शेड्यूल प्रिपेअर करून मुखार सुचे लायक आता थ्रू आउट इयर आमी कितले एफर्ट्स करल्यार समेत ते 1.5 days बिफोर एग्जाम प्लस 3 hours आमगेल परफॉर्मन्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम ते कसन आसा ते क्रुशियल जावन आसता आमकां सो ताजे खातीर लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन आमी फस्टाक कोरून घेवन वचपाक जाता सो तुमगेले ते कशें आशिल्ले प्रिपरेशन एक CA हन तूं पोर्शन्स म्हूण सांगल्यार एक समुद्र ते 1.5 डेन तूं वजूचे भारी कश्ट आसा मस्त जन 1.5 डेन तूं सोडता ती म्हाका वजूचें जायना फाल्यां एग्जाम आसता एग्जामान तूं सोडचें न्ही 1.5 डेन तूं गिव अप करता ती तशें म्हणून आमी आत्तां बसून ते प्लॅन करता आतां सप्टेंबरांत एग्जाम आसा म्हूण जाल्यार आत्तां बसून हांव बरोवका खंयचे 1.5 डेन तूं आत्तां FR जालें फस्ट पेपर जालें संजे येवन हांव कसन वजीचें आसा कसं खंयचे चॅप्टर वजिता तें प्लॅन करचें नेक्स्ट डे ह्या स्लॉटांत खंयचे चॅप्टर्स वजूका तशें प्रॉपर प्लॅनिंग कोन्न घेतल्यार आत्तां प्लॅन करता तें आत्तां प्लॅन करता आनी आमी मेंटली ते विज्युअलायज करता विज्युअलायज केल्यार ते 1.5 डे आमकां तें करचें जाता आनी हांव आतां सांगिल्लें पुरो स्ट्रॅटेजी आसा न्हू मॅक्झिमम रिविजन केल्यार स्पीडान वजूचें जाता आमकां 1.5 डेन इजिली आमी कवर करचें जाता मॅक्झिमम पोर्शन एक आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मार्क करचें तेव्हा आमकां एगेन 1.5 डेन तूं हेल्प जाता सो हें पुरो स्ट्रॅटेजी म्हाका हेल्प जाला 1.5 डेसान तूं अशी हेल्प जाला आनी समरी नोट्स तशी कने कोर नाशिल्लें की तुमी ना समरी नोट्स तशें न्ही ना कर न्ही तुमी जस्ट
इम्पॉर्टंट पॉइंट हा. हायलाइट करू वय अनेक कसं म्हणून सांगल्यार इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट म्हूण ना CA सिलेबस अंतू तशें हांव न्हू एक उरा हांव बसून हांव वाजिनी 100% असल्यार 70% स्ट्रॅटेजी म्हणून केल्यार ते 70% खंयचे कवर जाता तांतू पुरा कॉन्सेप्ट्स वजूचे तांचे ओपास बसून हें इम्पॉर्टंट तें इम्पॉर्टंट म्हणून वजूच ना 7 चॅप्टर म्हूण जाल्यार आतां 10 चॅप्टर असल्यार 70% म्हळ्यार 7 चॅप्टर 7 चॅप्टर्स पयसून वचूच खंयचे क्वेश्चन तांणी निमगेल्यार आमी बरोत तशें आसता तशी प्रिपेअर करेत आता कोचिंग घेतला की तुम्ही त्या यूज कशी पडली तुमकां आनी कशें म्हळ्यार आतां कोचिंग जावपाची वेळ म्हणचे हांव हे एक कोर्साक हां कोचिंग विशय येयले तक्षण 2 नमून कोचिंग आसता कोणी घेतलेले असल्यार पळयता असल्यार एक ऑनलायन कोचिंग आनी एक ऑफलायन कोचिंग हांव ऑफलायन कोचिंग इंटरमिडिएटाक घेतिल्लें त्रिशा क्लासेस अंतू ऑनलायन कोचिंग फायनलाक हांव फुल ऑनलायन कोचिंग घेतिल्लें सो दोन्ही खंयचे कोरेत बट जाल्यार हांव सांगचें कोचिंग म्हूण सांगल्यार कशें म्हळ्यार आतां आमी सान आसतना आमी सायकल शिकता आसता ती कळ्ळें मातशी 3 चक्कर आसता मातशी कोणूय धरच्याक आसतात आमकां आनकी अम्मकी धरचे आसता ती पडल्यार आमकां उकळतात तांणी अशीच ही कोचिंग इन्स्टिट्यूट म्हूण सांगल्यार तांगेले एक सपोर्ट आसता आमकां आमी फेल जाल्यार कशें येवपास बरो येता म्हूण तांणी सांगता ती कशी प्रिपरेशन करूं येता म्हूण सांगता ती पडल्यार उकळटा ती ते पुरो करतात जाल्यार ही सायकल सोडचें काम कोण जालें तें आमगेलें जावन आसता सायकल आमी सोडका तांणी शिकयल्यार रत्ती वचून आमी वजुका आमी ते प्रॅक्टीस करता तशी कोचिंग जावपाचीच वेळ कंपल्सरी वेळ ना म्हळ्यार केल्लेले जन आसा ती कोचिंग घेयनाशी पास जाल्यार आसा ती बट कोचिंग घेतल्यार हेल्प जाता वेळ बदल हेल्प जाता मस्त आमगेले टायम व्हरता तांतो कोचिंग घेतिल्ली न्ही सो ते एक सब्जेक्ट म्हळ्यार आमकां सोडला जावं नाका की म्हणून डिसायड पळय आमी डिसायड कोन्न घेवया आता तुम्ही बीकॉम केला म्हणलं सो ते CA कोर्सा कशी हेल्प जाली तुमकां बीकॉम अंत आमकां एक्चुअली आमी वोकेशनल घेतिल्लें जनरल आनी वोकेशनल म्हूण आशिल्लें वोकेशनलान तो आमकां फर्स्ट इयराक टॅक्स एक्सपोजर आशिल्लें इनकम टॅक्स GST त्या सकट एक्सपोजर आशिल्ली न्ही मी ती तें आमकां हांगा CA फायनलाक CA इंटरमिडिएटाकूय आमकां मस्त हेल्प जालें आनी आमकां थंय सर वय लायक मेळलो श्रीधर कामत उडपाचो तांणी लायक वेन तो तांगेले टीचिंग वे लायक आशिल्ली न्ही ती आत्तावय आमकां केलो सेक्शन्सांनी उडगासस तशें हांव तें एक जर्नी आमकां हांगा हेल्प जालें CA फायनलाक हेल्प जालें आता पुरो जालें की एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हूण आसता सो तुमकां खंयचे सब्जेक्ट डिफिकल्ट आशिल्ले तशी ताका कशी स्ट्रॅटेजी केली तुमी डिफिकल्ट म्हूण सांगल्यार म्हाका तेंचे सब्जेक्ट डिफिकल्ट आनी युनिवर्सल जावन डिफिकल्ट म्हूण सांगल्यार ऑडिट आतां कोणाक निमगेल्यार एक 80-90% जावन ऑडिट म्हाका कश्ट म्हूण सांगतात सो एक कसं स्ट्रॅटेजी कोरयता म्हूण सांगल्यार डेयली ऑडिट वचचें 3 घंटे 2 to 3 hours डेयली ऑडिट दिवचे FR प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट AFM प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट त्या FR ಒಟ್ಟು ಅದು ಸಕಾळ जोकून हांव संजे ते FR वजील म्हूण सांगल्यार राती बसून एक 3 घंटे ऑडिट वचचें आनी तेंची उपास तेंच पळयता आसतनातल्यार ऑडिट आमकां उडगास येना तांगेले केलो टर्म्स आसा ऑडिटाची एक लँग्वेज आसा आमी ओन हांव बरयता हांव हांगा बँक ऑडिट करता आर्टिकलशिपांचो तेंची बँक ऑडिट थंय क्वेश्चन येयला म्हूण सांगल्यार तेंच हांव प्रॅक्टिकल वचून थंय बरोवचें जायना तांणी ताका मार्क दिना ती आमकां त्या वजिलाल हेल्प जाता आर्टिकलशिपान केल्यार हेल्प जाता बट थंय तांगेले एक टर्म्स आसा तेंची बरोवक आमी तशें हांव न्हू तशें करीत तुमी रायटिंग प्रॅक्टीस केला की हां रायटिंग प्रॅक्टीस केला ऑडिटाक आनी कर न्ही म्हणजे तितलो टायम नाशिल्ले FRाक केला रायटिंग प्रॅक्टीस आता न्ही तुमी म्हणलें तुमकां AFM तू एक्झामिशन मेळ्ळा म्हणून सो ताका तुमी कशी स्ट्रॅटेजी केली हां AFM तू एक्चुअली लास्ट अटेम्प्टाचे मार्क्स सांगल्यार दिता तिच्यान 27 येयला लास्ट अटेम्प्टांत 27 दोखून 65 ह्या पटी एक कसं म्हूण सांगल्यार प्रॉम्प्ट जावन सांगचें जाल्यार पेपर केलो पटी एवरेज येता केलो पटी इजी येता सांगचें जायना कशें येता म्हणून ते केदन पेपर इजी आसता केदन ते एवरेज आसता पळय पेपर तेदन आमी ते ऑपॉर्च्युनिटी येवका आनी लायक कोन्न चंद कोन्न बरोवका ते एक तें आनी स्पेशल जावन कसं हांव स्ट्रॅटेजी कर न्ही FMाक तावळी सांगिल्लें म्हणके नॉर्मल पुराय ते मॅक्सिमम रिविजन करचें तेंच सकट केलें आणि म्हणतात इट इज ऑलवेज बेटर टू राईट मॉक टू अवॉइड शॉक इन द मेन एक्झाम
सो तुम्ही मॉक एक्झाम बरेला की ICA तांगेलेस विंगड टेस्ट सिरीज म्हणून मेळतात होय सो कने ट्राय केला की तसले हा वय हांव टेस्ट सिरीज ट्राय केला मॉक टेस्ट बरोच लायक ॲक्च्युअली आम्ही ICA ब्रँचान तांणी मॉक टेस्ट म्हणून करतात एक्झामा पुढे 2 पटी 2 सिरीज आसता तांगेले थंय वचून आम्ही बरोचे लायक कसले म्हणून सांगल्यार तें इवॅल्युएशन कोण करता बरयलेलें म्हणून सांगलें एकलो CAची करता CAची केल्लें न्ही ती आमी तें मॉक टेस्ट बरी बरयलेरी पावना एक तांत बरयतना आमकां कळटा FR कितलो टायम पावता की ना की कशी टायम मॅनेजमेंट करचें म्हणून कळटा आनी एक ते पेपर आमी रिव्यू करता तो पुरे सजेशन दिवन आसता तांतू कितलो मार्क आयला त्या पुरो कळटा आमकां तें बरयलेलें आमी वापस एक पाटी रिव्यू करता सो तुम्ही म्हणच्यात कितले टाइम पुढे बरेलर लायक मेन एक्झाम पशी मेन एक्झामा पशी 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें तांणी हे मॉक टेस्ट पेपर सोडता ती 1 म्हयनो फुडें न्ही सोडता ती ते आमी ब्रांचा कॉन्टॅक्ट केल्यार ताजे डेट मेळटा सो आमगेले रिविजन वे ताजे जोटू जाता आसता न्हय तशें हांव तें एक प्रायम टायम त्या टायमांत आमी मॉक टेस्ट आनी दिवचे लायक आता न्ही आमकां वाजयताना मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स असता एक सोशल मीडिया डेफिनेट आनी कसं म्हणल्यार आमी आतां भायर काही फंक्शनाक न्ही गेल्यार तांची काय मायंड डायवर्ट जावचें सो तसं कायंड ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स असता सो तुम्ही त्या पर कशी अवॉइड केले स्टडी टायमांत डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणून सांगलें सिक्कपट्टे ह्या एजांत तांणी मेन जावन आमकां सोशल मिडिया कळ्ळें त्या रिल्स पळोवचे तेंची आमकां एक डिस्ट्रॅक्शन ना तशें हांव हें कशी अवॉइड केल्लें म्हणून सांगल्यार वजूच रूमान तूं मोबायल ना भायर हॉलान तूं मोबायल दवरचें तें एक करयता ना म्हण जाल्यार एक लॉक येता ॲप लॉक येता तें आमी एप्लिकेशन डावनलोड करून घेवन तें आमगेले कसन स्टडी आर्स आसा कितले लॉट्स आमगेले स्लॉट्स आसता तें वजूच टायमान तूं मोबायल लॉक मोबायला पडचें तें ओपन जायना तशी तें एक हांव यूज केलें तें एक प्लॅन केल्लें अदरवायज आमकां तें सिक्कपट्टे डिस्ट्रॅक्शन जाता वय आता न्ही वाजयताना स्ट्रेस जाता सो तुम्ही कशी स्ट्रेस जाताना कसा करतासिले तुम्ही ते उण करूंक स्ट्रेस मॅनेजमेंटाक एक परफेक्ट आन्सर म्हूण ना बट तेदन ब्रेक घेवचे आतां हांव एक वार वजेचो बसलो म्हूण सांगल्यार एक संडे हाफ डे हांव अदर दॅन स्टडीज कसं करचे आसल्यार एक्टिविटीज सोशल एक्टिविटीज नातल्यार खंय जेव भायर वचचें ड्रायव वचचें कसं एक मुवी पळोवचें थंय एक तशी तेदन एक ब्रेक घेता आसल्यार म्हळ्यार ब्रेक जावचें ना ज्यो पुरा मध्य आमी वजेच मध्य ब्रेक आसता तशी ब्रेक घेता आसल्यार आतां संडे हांव तशी हाफ डे ब्रेक घेतिल्ली न्ही ती मंडे म्हाका हांव रिफ्रेश म्हळ्यार उपास वजेता असो म्हूण लायक जावन स्टार्ट करचें जाता सो एक ब्रेक सन सांसान ब्रेक घेवचे भारी लायक जाता वय आता आर्टिकलशिप म्हणजे हे कोर्साचे एक मेन पार्ट ऑफ दिस करिक्युलम सो तुमकां ते CA फायनल एक्झामाक कशी यूज जाल्ले आर्टिकलशीप म्हण सांगल्यार एक प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळटा आमकां थंय आमकां कंपनी ऑडिट कशी करचें बँक ऑडिट कशी करचें आनी इन्कम टॅक्स कसो GST कशी त्या पुरा आमकां प्रॅक्टिकल नॉलेज आर्टिकलशिपांत कळटा बट आय थिंक एक्झामांत आमकां तें दुसरें एक जावकाची तें नॉलेज थंय आशिल्लें आर्टिकलशिपांत आमी केल्लेले वर्क सकड आमकां हांगा वजूच्याक हेल्प जाता मातशी बट आमी एक्झामाक आमी सेपरेट जावन हें करता बट यूज जाता आमकां तें प्रॅक्टिकल नॉलेज ओके म्हळ्यार थियरिटिकली एक कसं आमकां कॉन्सेप्च्युअल हें आसता सो ते प्रॅक्टिकली पळोवचें मेळटा आमकां आर्टिकलशिपांत करेक्ट आतां इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स म्हणून एक पेपर 6 नवे रितीर एक तांणी स्ट्रक्चर केला ताजे बग्गे कसं सांगता तुम्ही तें IBS ॲक्च्युअली तांणी ओपन बुक एक्झाम म्हणून केला तांणी कसं करतात म्हणून सांगल्यार वरलेल 7 सब्जेक्टाचे आसना कॉन्सेप्ट्स त्या पुरो एक पेपरान तांणी निमगीत आसतात सो आमी आतां तें एक्झाम बरयताले ना 7 सब्जेक्टाचे बूक वर्क एक सब्जेक्टाक 3-4 बूक म्हळ्यार ट्रोलींत वर्का ताजे किंता तांणी म्हगेलें पर्सनल ओपिनियन ना तांणी पुरोय ओपन बुक एक्झामा हाडयत आतां ओपन बुक एक्झाम म्हळ्यार थंय पळोवन अशी बरोत तशी आसना तेदन तांगेले ओपन बुक एक्झामाचें मेन इंटेंशन म्हळ्यार एप्लिकेशन बेस्ड मेमोरी बेस्ड दाखोवन एप्लिकेशन बेस्ड पुरो एक्झाम तांणी एप्लिकेशन बेस्ड केल्ल्यार लायक आसता म्हणून म्हाका दिसता एक पेपरान तूं 7 सब्जेक्ट निंगूच किंता 7 सब्जेक्ट वय 8 सब्जेक्ट वय ओपन बुक एक्झाम केल्ल्यार लायक आसता म्हणून म्हाका दिसता तशीच ही सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणून एक ऑनलाईन एक्झाम त्यांनी आता इंट्रोड्यूस केला सो ताजे बघे कसं सांगता तुम्ही तांणी आतां 8 पेपरान तूं 6+2 केला फुडें आमी 8 पेपर एक्झाम हॉला वचून बरोवंक आशिल्लें
आतां स पेपर आमी ते हॉला वचून बरयले जाल्ले वरल 2 तांणी ऑनलायन बेस्ड म्हूण केला ते आमी हे स पेपर बरोचकीन फुडें कोरका हे स्पोम 2 सब्जेक्ट फस्ट तांणी एक इतले कंपल्सरी लेक्चर्स दिता ती ते पळोवन आमी थंय वचून बरोत तसले थंय आमी उडपांत वेस ते सेंटर आनी मंगळुरांत एक 2 सेंटर की पळयला हांवें सो एवरी वीक तांगेले ते एग्जाम जाता आसता ऑनलायन एग्जाम ते आमी केदांनी दिवेत आतां एक पाटी जायना म्हूण सांगलें नेक्स्ट वीक वपास आमी ते अटेम्प्ट करचे जाता म्हळ्यार आर्टिकलशीप आसतनाची ते दिवन हा, मुयसू येत वयत स्टडी लिवा वचचे पशी फुडें फुडें आमी ते कोरेत ओके आतां आमगेले जुनियर्स मस्त जन आतां हे कोर्स परजीव कोरका म्हणल्यार तस्तदी म्हण आनी की तांणी हे कोर्स एंटर जायनी सो तांकां तुमी कसं सांगता ते कसं एक्सपेक्ट कोरेत तांणी हे एक कोर्सा निमिती वय तशी कोणें स्टार्ट कोरका म्हूण लेखल्यार सी ए अशेले प्रोफेशनल कोर्स आमकां केलो सकड आमी गिव अप कोरका जाता ಸ್ವಲ್ಪ केलो सकड इग्नोर कोरका जाता आमी केदांनी बिंदास आसचे जायना ಸ್ವಲ್ಪ लायक जेवन वाजयता बसका हांवें कितले म्हयनो वाजोवका एक एग्जाम प्रिपरेशन म्हूण सांगलें एक 4 म्हयने की 3 म्हयने बसून वाजोवचें न्ही आसता ताका न्ही आमी रेडी आस म्हूण सांगल्यार आमी कोणें करतले आसल्यार कोरयत आनी लायक एक एक्सपोजर आस आतां सी ए जालें मागीर आमी प्रॅक्टिसा वचयत प्रॅक्टीस कोरयत ऑफिस घालयत ना म्हूण जाल्यार आमी खंयचे जॉबाक आनी वचचें जाता सो कंपेरेटिवली हे कॉमर्सान तूं लायक एक एक्सपोजर आस बट इफ यू आर व्हेरी सिरियस म्हाका टॅक्स म्हूण सांगल्यार मुगेले म्हाका लायक इंट्रस्ट आसा टॅक्सान तूं अकाउंट्सांत इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगल्यार सी ए तांकां बेस्ट लायक एक्सपोजर आस तशीच आतां ऑलरेडी हे जर्नी स्टार्ट केलेले विंगड विंगड अंत आसतदी CPT लेवल एक इंटर लेवल अंत आसतदी फायनल लेवल अंत आसतदी सो तांकां तुमी कसन टिप्स दितात हां तांकां टिप्स दिवचे म्हूण सांगल्यार तवड हांव सांगिल्ले पुरा स्ट्रॅटजीस आनी कसन सांगयत म्हूण सांगल्यार स्टडी आवर्स म्हूण आमी प्रिपेर कोरनासतात एक 4 घंटे 3 घंटेचे 3 स्लॉट की 4 स्लॉट की तांकां तूं खंयचे कॉम्प्रोमायज आसचे ना मोबायल आमी भायर दवरका कोणाले कॉल येता आसता रिलेटिव्साल कॉल येता तांकां आमी स्टडी अवर जाले नंतर कॉल कोरयता तांणी कसन लेखना ती आनी फ्रेंड्साल कॉल येता इर दादा मार्रे ओलुल्ला ह्या पुराश्यांनी कॉल येता हांव केलो जनाक आतां एग्जाम जाले नंतर आनी कॉल केला केलो जनाक कळ्ळें तांणी बेजार करता ती बट जाल्यार आमी स्टडी टायम आमगेले खंयचे कारणाक कॉम्प्रोमायज करचे ना ते मोबायल भायर दवरून आमी वाजोवचे लायक एक आनी कसन एक स्पेशल टीप आसा कसं म्हूण सांगल्यार आतां आमकां सप्टेंबराक आतां एग्जाम म्हूण जाल्यार आतां एक सप्टेंबरा फुडलो म्हयनो म्हळ्यार ऑगस्टाचे 15th देखून आतां हांव इन केस हांव सप्टेंबरा एग्जाम दिवचें म्हूण जाल्यार 15th ऑगस्ट देखून हांव फुडलो पुरो विसरता म्हळ्यार रिविजन जाल्ला की ना की पुरा सोडता एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करता 15th ऑगस्ट देखून एक 10 days हांव फुल्ल एफराक दिता फुल्ल रिगरस रिविजन ते फुल्ल एफराक दिता ते जाले नंतर एक 2 days हांव AFM दिता आनी नेक्स्ट 2 days ऑडिट दिता सो 15 to 25 आमगेले एफआर जाले फर्स्ट पेपर जाले 26-27 ऑडिट 28 आनी 29 SFM म्हळ्यार आतां AFM हें कसले हांव स्लॉट हांगा दवरला म्हूण सांगल्यार आमी रिविजन केदन की कोरनासता ती 1 म्हयनो फुडें 2 म्हयने फुडें न्ही कोरनासता ती 1.5 डे आमकां पावना सिकाफटे उण जाता थंय कवर करचें जायना तशें हांव न्हू ते 1.5 डेक हे 2 days एड तेदन 3.5 days जाले सो जालें तितलें आमी हांगा कवर करचें ट्राय करचें आतां ऑडिटान तूं प्रोफेशनल एथिक्स आनी स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटींग ते जालें तितलें आमी हांगा कवर कोरून घेतल्यार लायक आनी SFM तूं AFM तूं पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट सेक्युरिटी वॅल्युएशन हे दोनी लार्ज बिगेस्ट चॅप्टर्स ते हांगा 2 दिवस हांव बसून रेडी केल्ल्यार थंय 1.5 डे तूं म्हळ्यार एग्जाम फूल दिवस म्हाका एक कॉन्फिडन्स आसा असं म्हूण सांगलें मुगेलो ऑलरेडी एक इतले मेजर कॉन्सेप्ट्स वाजून जाल्ला एक 30% जाल्ला म्हणजे कॉन्सेप्ट एक कॉन्फिडन्स आसता सो आमी थंय गिव अप करनात नातल्यार पुरा आमी थंय रिविजन करचें बारीक आसचें 1.5 डेन तशें हांव न्हू हें एक तें लागीं दवरलें ताकाच हांव 26, 27, 28, 29 तें इट इज व्हेरी नियर टू द एग्जाम तशें हांव आमकां थंय वाजयल्यार हांगा खंडीत आमकां उडगास आसता तें 1.5 डेक बारी एक लायक जाता म्हूण दिसता सो हे एक मस्त इंटरेस्टिंग एक टिप है सो डेफिनेटली पुरा जणांनी ट्राय करूयात तशीच आतां CA कोर्सान सुमार चेंजेस जाला न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशन म्हूण तांणी इंट्रोड्यूस करून आतां
फॉर्म इंट्रोड्यूस केले कडी तशीच 8 पेपर्स आशिल्ले 6 जाल्ले कडे अटेम्प्ट वरेन त्यांनी चड केला वर्साक 3 अटेम्प्ट्स सो असल सुमार चेंजेस जाल्ले हाजे वयर तुमगेल कसन ओपिनियन वय हाजे वयरी आतां तांणी जाल तितले हांव एक CA प्रेसिडेंटान उलोवच पडयले नवज्योत सिंग तागेलें नांव तंतू तांगेल कसन म्हूण सांगलें तांगेलें एक टार्गेट आसा बाय 2030 की आनी एक 5 वर्सान की तांकां कितले की CS जाय तें डिमांड आसा CA तांगेलें तशें जावन तांणी कसो करता म्हूण सांगल्यार जनाक ಸ್ವಲ್ಪ अट्रॅक्ट करच्याक ಸ್ವಲ್ಪ तान फूडकिंत ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ करच्याक ट्राय करता सती म्हूण हांव लेखचें तशें जावन तांणी आतां 8 सब्जेक्ट आशिल्ले 6+2 केल्ले 3 years आशिल्ले 2 years आर्टिकलशीप केल्ले तशें जावन तशी तांणी चेंजीस करता सती म्हूण म्हाका दिसता चड जन येवन CA करका म्हूण तांगेलें ओपिनियन आसचें पुरो आणि हे टाइम वरेन सेव्ह जाता तंतू त्या एक हें करयता आमी वय तशीच ही आतां तुमगेलें CA जाल्लें सो तुमगे फ्युचर प्लॅन तुमकां प्रॅक्टीस करचो ऑप्शन आसा तशीच जॉब म्हण जाल्यार आतां इंडस्ट्रीके वचचे तर बिग 4 वय. सो तुमगेल एक कसन प्लॅन आसा वय म्हगेलें एक डिफरंट प्लॅन हांव फूड दाखोवन ट्रेडींग करता आशिल्ली न्ही ती तांची एक कंटिन्यू करता आसा आतां वय म्हगेल पोजिशन्स आसा ओपन आनी आमगेले शृंगेरींतूची आमगेले फॅमिली बिझनेस आसा सो तशें जावन तांणी इतले टायम 27 years तांणी आमकां सपोर्ट केला म्हूण सांगल्यार नेक्स्ट 27 years आमी तांकां सपोर्ट केल्यार लायक म्हूण म्हाका दिसता आनी लास्टाक आमगेल प्लॅन खंयचेय चलना पुरा गॉड्स प्लॅन पुरा देवान कसन हें कोन्न आसता तेंचे अल्टिमेटली जावची निमिती बट म्हगेल प्लॅन अशें आसा नेक्स्ट तशीच ही आमगेले ऑडियन्साक कसन मेसेज दिवचे जाल्यार दिवेत हां ऑडियन्सांक एक एट लार्ज तुमकां सांगचें म्हूण सांगल्यार एक 2 विशय एक आमगेलें फिजिकल हेल्थ आतां हें स्टुडंट्साकूय अप्लाय जाता पुरा जाणांकय पळयताल्यांक एक आमगेलें फिजिकल हेल्थ आनी एक आमगेलें मेंटल हेल्थ सो हे 2 आमगेले आसा म्हूण सांगल्यार आमगेलें पुरा आसा हे 2 ना म्हूण सांगल्यार आमगेलें आशिल्लें पुरा वेस्ट तशें जावन फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ हे आमी 2 ಸ್ವಲ್ಪ पळोवका आमी मस्त दुड्ड करचें तेंची पळयता आसता ती हें आमी विसरता ती तें ओवर द पिरियड ऑफ टायम आमकां तें चांग जायना म्हळ्यार हेल्थ एफेक्ट जाता सो फिजिकल हेल्थ कसन करयता आमी योगा करयता एक्सरसायज करयता तसल कसन आमकां कसन इंट्रस्ट आसता तें करयता वॉकिंग तें पुरा आतां मेंटल हेल्थाक आमकां देव म्हळ्यार एक प्रिती भक्ती चड आमकां तशें जावन देवाल स्मरण आतां रामनाम जप तें सकाळी जाताच पुरा कडेन सो ताका आमी वचून जॉयन जावचें तें पुरो आमगेलें मेंटल हेल्थाक लायक जाता म्हणून म्हाका दिसता तशें जावन हे 2 विशय एक लायफा वट्टी इम्पॉर्टंट हे 2 विशय म्हणलें इतले वेळू तुम्ही आमगे स्टुडिओ येवन तुमगेले जर्नी ಬಗ್ಗೆ एक उरलेला लेख तुमकां मस्त धन्यवाद सांगू इष्ट पावता वय आमकां एक लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी येवन उलोवचें आमी CA कोर्नसच्या पुरो कसनय कोर्नसच्या पुरो आमकां एक उलोवचें जनाक एक सांगचें एक ऑपॉर्च्युनिटी गायडन्स दिवचें बैसून म्हळ्यार यूट्यूब बैसून पळयताल्यांक तें पळोवचें गायडन्स घेवचें एक ऑपॉर्च्युनिटी तशें जावन हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेल्यांक आमगेले विश्व कोंकणी तांकां एक हांव थँक्स सांगता आनी आजी होस्ट जावन आयलेले विनुता नायक म्हणून एक्चुअली म्हगेले क्लासमेटाची MGM मानतो सो तिणें लायक क्वेश्चन्स आनी प्रिपेर पोवन दिल्ले निमिती एक इतलें उलोवचें जालें तशें जावन तिकाच हांव हाजें क्रेडीट दिता तिकाय थँक्स तशीच इतले वेळू हे कार्यक्रम वीक्षण केलेले सक्कड वीक्षकांक वरेन हांव धन्यवाद सांगू इष्ट पावता तशीच वर्ल्ड कोंकणी सेंटर हांक वरेन हांव धन्यवाद सांगता पुरा वीक्षकांक हे व्हिडिओ इष्ट जाला जाल्यार लायक शेअर अँड सबस्क्राईब करात हांगा आयचे कार्यक्रम आमी मुक्ताय करता